इनवॉयस जो आसा पळय तो लोकां मदीं एक असो हें जाल्लो आसा मिसअंडरस्टँडींग की तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेट करपाक जाय म्हणून अशें खंयसरूच कायद्यान बरयल्लें ना की तो कंप्युटरार जनरेट करूंक जाय म्हणून तो तुज्यान मॅन्युअल बिलिंगूय करूं येता इनवॉयस फक्त जो बिजनस टू बिजनस एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याक जेन्ना विकता तेन्ना ताका सर्टन फिल्ड्स आसात कंपल्सरी म्हणजे तेजो नांव पत्तो तेजो GST नंबर ते टॅक्स चार्ज करपाक जाय अशें जे तेजी गरज आसा टॅक्स इनवॉयसाची जी सर्टन 15-16 कंपल्सरी फिल्ड आसा ते त्या इनवॉयसाचेर आसपाक जाय आनी जो कस्टमराक विकता एंड कंज्युमराक विकता तेणे तो सप्लाय बील म्हणून दितले आदी जे कॅश मेमो म्हणटालो तसो आतां सप्लाय बील जो आसा ताचेर तेजें नांव एड्रेस टीन नंबर हो आसतलो तो मातसो सिंपल आसता टॅक्स इनवॉयसा पेक्षा पूण अशें ना की कंप्युटरार जनरेट करूंक जाय म्हणून अशें खंय ना ओके तेंचे आनी एक समज आहे की आता GST लागले उपरांत तेंच्या ऑफिसान वा तेंच्या दुकानार एक कंप्युटर घेवन मनीस अकाउंटंट बसोवचोच पडटलो म्हणून अशें कितें कंपल्सरी ना अशी कांय गरज ना आतां कंप्युटर लागतलो केन्ना की जेन्ना तेका रिटर्न फायल करपाक जाय दुसऱ्या म्हयन्याच्या 10 तारीख पर्यंत जे रिटर्न फायल करपाक जाय तेन्ना तेका कारण सगळीं रिटर्नां ऑनलायन आसा पेमेंट ऑनलायन आसा 10,000 वयलो जो आसा तो त्यामुळे त्या टायमार तेका कंप्युटर जाय आनी तेका जर फाल्यां कंप्युटर शॉपार ल्हान व्यापाराक आसपाक जर कितें अडचण आसा जाल्यार आमच्या प्रत्येक ऑफिसान आमी एक फेलिसिटेशन डेस्क केल्लो आसा आनी थंय डेडिकेटेड कंप्युटर दवरलेलो आसा तेंच्यांनी तो तेजो उपयोग घेवन करचो जाय त्या टायमार मनीसूय दवरलेलो थंय आमचो स्टाफूय ट्रेन केल्लो आसा तेका जर तो अपलोड करपाक कितें डिफिकल्टी आसा आमचो स्टाफ हेल्प करतलो तेका इनवॉयस जनरेट करता आसतना तुमी जे म्हटले अमके फील्ड आसपाकूच जाय ते कितें फॉर्मेट तुमचो आहा काय तेंच्यांनी आपल्याक जाय तसो फॉर्मेट तेंच्यांनी ते फील्ड आसतकूच जालें तो फॉर्मेट डिझायन तेंच्यांनी जाय तसो ल्हान मोठो केदो करचो तो तेंच्यांनी ठरोवपाचो ट्रेडर टू ट्रेडर तेंचो प्रॉब्लेम आहा पळय न्हू थोडे वयले ट्रेडरान फॉर्मेलिटी करून आनी सप्लाय बंद केला मागीर सकले करून रिटेलराक सप्लाय पावना असो प्रॉब्लेम जावपाक लागला थंय कितें सोल्युशन म्हणजे एक्चुली हें जे वॅटांच्यान GSTन मायग्रेट जावपाचो जो प्रोसेस आसलो हो नोव्हेंबरान सुरू जाला नोव्हेंबर 2016 त्यामुळे जे लोक पयलीं मायग्रेट जाले ते सगळे सुरळीत आसा आनी जे लास्ट मिनिटाक रावल्यात तो पर्यंत अशी आशा धरून की फुडें दुखलात केन्नाय म्हणून असले लोक उरलेले आसा पूण तांकां सुद्दां मायग्रेशन चालू आसा न्यू रजिस्ट्रेशनाक सुद्दां लोकांक डिफिकल्टी ना जावची हेका लागून सरकारान 25 जुनाच्यानूच नवें रजिस्ट्रेशन सुद्दां सुरू केल्लें आसा इनवॉयस जर समज चुकून रॉंग जाता आनी रिटर्न फायल करता ते कितें तरी रॉंग जाता जाल्यार 5,000 पर्यंत फायन आसता म्हणटा तेका सो त्या भंयान थोडे फाटीं रावतात ना ना एब्सोल्युटली अशें कांय ना आतां फाल्यां रिटर्न फायल करतना सुद्दां कितें मिस्टेक जाली ती मिस्टेक जेन्ना नदरेक येता तेन्ना फुडलो जो रिटर्न फायल करता तितून तेका प्रोविजन आसा की आदलें रिटर्न फायल करतना ही मिस्टेक जाली ही हांगा आपूण करेक्ट करता अशें प्रोविजन आसा तेका आतां ओल्ड जो स्टॉक परचेज केल्लो आसा ताचेर जो टॅक्स भरलेलो आसा तांकां इनपूट टॅक्स क्रेडीट हो तांकां फुडें कॅरी फॉरवर्ड करपाक मेळटलो तेका लागून एक फॉर्म आसा TRAN 01 ह्या फॉर्मान तेंच्यांनी सगळो आपलो स्टॉक डिटेल दिवपाक जाय आनी ताचेर जो टॅक्स भरलेलो आसा एक्सायज ड्युटी म्हणा किंवा वॅट भरलेलो आसा तेजी वजावट तांकां आतां GST भरतना तेजेर मेळटली ओके आनी तुमचे CA कितें आसतलें म्हटल्यार तुमी गायड हय सरकारान अशें थरयलां की सुरवातीक आतां लोकांक सुरळीत पडचें म्हणून 1 जुलय ते 10 जुलय पर्यंत आमचे जी ऑफिसां आसा म्हापसा पणजी मडगांव वास्को फोंडा हांगासर सांजचे 4 ते 6 लोकांच्या एडवायसाक लागून कितें डिफिकल्टीक लागून एवेलेबल आसतले विदावट पेईंग एनी चार्जीस तशेंच फुडल्या म्हयन्यान जेन्ना रिटर्न फायल करपाचो टायम येतलो 5 ऑगस्ट ते 20 ऑगस्ट तेन्नाय हे चार्टर्ड अकावंटंट ह्या ऑफिसांनी लोकांच्या सेवेक लागून उपलब्ध आसतले आमच्या खात्या तर्फे आमी दोन प्रत्येक जाग्यार शहरांनी 2 फावटी मिटिंगो घेतल्यो अवेरनेसाक आनी त्यो हावसफूल गेल्यो त्यामुळे अजुनूय लोकांचो असो डिमांड आसा की आनीक थंयसर अवेरनेस जावचो म्हणून आमी आतां ह्या म्हयन्याच्या मदीं आनीकूय त्या सिटींनी वचोन अवेरनेस करपाचो आनी ह्या फावटी चडशे लोकांची जी क्वेश्चन आन्सर आसा किंवा क्वेरीज आसा हे घेवपाचो आमचो प्लॅन आसा